नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया पावट्याची भाजी, पावट्याची उसळी। या हांवें सुके पावटे घेवन रातभर उदकान भिजोवन घेतल्या। हे पळयात पावटे अशे आसता। हे पावटे आमकां सोलून घेवपाक जाय। हे पळयात अशे करून सोलपाक जाय। अशे पावटे सोलून घेवपाक जाय। थोडीशी हांवें कांदो आनी सोय भाजून घेतल्या। ही कांदो आनी सोय आमकां वाटून घेवपाक जाय। हातून उदक घालून बारीक वाटून घेता। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातून हांव 2 चमचे तेल घालता, अर्धो चमचो सासवां घालता, अर्धो चमचो जिरे घालता, करबेलाची पानां घालता, एक कांदो हांवें बारीक शिनून घेतला तो घालता। कांदो आमकां तळसून घेवपाक जाय। 4 लसणीच्यो पाकळ्यो धाडून घालता। ढवळून घेवया। एक टोमॅटो बारीक कापून घेतला। कांदो आनी टमाट मातशे बरे तळसून घेवपाक जाय। टमाट मातशे शिजोवन घेवपाक जाय। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, अर्धो चमचो घालता मिरचीची पावडर, अर्धो चमचो घालता गरम मसाला पावडर। ढवळून घेवया। तातून घालता सोलून घेतिल्ले पावटे। ढवळून घेवया। चवी पुरते मीठ घालता। हे हांवें गरम उदक घेतला। ढवळून घेवया। हाजेर झाकण घालून शिजोवन घेवया। शिजता आसतना मदीं मदीं ढवळून घेवपाक जाय। पावटे शिजल्या काय ना ते पळोवया। हे पळयात बरे वेवस्थीत शिजल्या। तातून आमी वाटून घेतिल्ली कांदो आनी सोय घालुया। थोडेशे उदक घालता। ढवळून घेवया। ओली कोथमीर घालता। 2 सोलां घालता। पावट्याची भाजी, पावट्याची उसळी पळयात बरी खतखतपाक लागली। गॅस हांव बंद करता। खूप रुचीक टेस्टी पावट्याची भाजी तयार आसा, रेडी आसा। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।